आजच्या रेसिपीन आम्ही करूया विंडालू। तर सगळ्यांत पहिली आम्ही आमटान भिजोवन घेवया आणि मागीर चिकन मॅरिनेट करून घेवया। हे मोठे मीठ घेतला आहे, चडशे मोठे मीठ वापरता हांव। आणि चिकन थायस घेतले तुमकां बरें जातले। कश्मीरी मिरसांग घेतला, लवंग, काळी मिरी, जिरे, आले, लसूण, हळदी पिठो आणि हे कोकोनट विनेगर घेतला आहे। हे माझ्या घराचे भायर सीन पळयातले सुंदर हा। मसाला आमचे वाटून जाल्ले हा, पळया कितले धबधबीत जाल्ले आसा। बरो बरो परमळ येवपा लागला। आता हेतून इल्ले मीठ घालया, मीठ इल्ले कमी घालेले तेतून। तर थोडे लोक कांदो भाजून पासून घालता पयली आणि थोडे लोक कांदे हे भाशेन घालता, जे ऑथेंटीक आहा ते हे भाशेन घालता। कांदे पयली शॅलोट्स जे आहा न्ही, हे बारीक बारीक जे कांदे आसता पळय ते घातले आनीक रुचीक लागतले। बारीक कांदे घातले आनीक रुचीक लागतले। जर धाकटे कांदो मेळना जाल्यार बॉम्बे ऑनियन यूज करा। सर मसाला आमी आता घालून मसालो आणि हे चॉप कांदे घालून आता मिक्स करून घेवया बरे। आणि हे उदीक सेव करपाचे मागीर आमी रांदता आसतना वापरपाक जाय पडटले आमकां। आता हांव हे फ्रिजीन दवरता, आता दुसरे दिसा हांव वापरतलो तेन्ना कितें जातलें, बरें मॅरिनेट जातले आनी जेवण बरें रुचीक जातलें। आता हे दुसरे दिसा आदल्या काळान पोर्चुगीज कितें करताले, ते मांस प्रिजर्व करपा लागून विनेगर घालून मसाले वाडटाले, कारण ते मसालो बरे लॉंग लास्टींग उरपा जाय म्हणून। आता हांडी गरम जाले उपरांत हे मॅरिनेट केल्ले चिकन आमी आता घालया। तेल बील काय घालप ना हेतून। आणि मिक्स करून घेवया। एक पाटी हांडी गरम जाले उपरांत गॅस कमी करात हां। आता हेच उदक आमी पयलीं सेव करून दवरलेले पळय ते उदक आता घालता हांव। आणि हे आमटाण आता 25 ते 30 मिनटां अर्दे वर एका शिजोवया आमी। स्लो गॅस करून बरें शिजोवया एका। मीठ मातशें कमी जाल्ल्या आनी इल्लें घालता मीठ। बरो परमळ येवपा लागला। आमचे चिकन विंडालू जाले तयार। होपफुली तुमकां कळ्ळें आसतले। कळ्ळें जाल्यार शेअर करपाक विसरनाकात हां। मेळ्या दुसरे व्हिडिओन। देव बरें करूं।